सकी फर्नांडीस, अध्यक्ष कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा. म्हजे वांगडा कॅप्टन एडी वेगस आहा, एक्सको मेंबर आमचो. आनीक आमी ऑब्जर्व केला की मिनिस्टरान आनीक मिस्टर दाजी सालकर आनी संकल्प आमोणकर तिगांयनी एपॉलॉजीज दिल्या म्हण यू नो. बट एपॉलॉजीज डू नॉट एब्सॉल्व देम of the crime that they have committed. कितें आसता, हांव फाल्यां तर मर्डर करतलो आनी मागीर सॉरी म्हणटलो जाल्यार हांव एब्जॉल्व जावपाक शकता, माफ करूंक शकता म्हाका पुलीस. कायदो आहा न्हू ताका, तुमी कायदो मोडला आनी ताका लागून आमी आयज आनीक सप्लिमेंटरी फायल केला. ती आयज आमी काल पासून पुलिसीक आख्खी 3 वरांचे व्हिडिओ फूल दिलोले आनी आमी ते रातभर पळयतालो. हांव स्वता पळयतालो कित्याक आनी कितें थंय आहा जाल्यार. आनीक कित्याक लागून हांव पळोवपाक पावलो, कित्याक हेणी एपॉलॉजी दिता तेन्ना फोटे मारल्या, भोव करून मिनिस्टरान फोटे मारला की आपणें तांकां आडायलें म्हूण उलयता तेन्ना. जेन्ना आमकां दिसलें की ते उलयतात तें रॉंग, ते आमी आडायलें म्हूण कळ्ळें न्हू. ताका लागून आयज आमी मिनिस्टराचेर आयज कंप्लेंट फायल केल्या सप्लिमेंटरान आनी डिमांड केला की ताकाय अरेस्ट करचो म्हूण. FIR तेजेरूय लॉज जावचें आनी ताकाय अरेस्ट करचो ऑन द ग्रावंड्स की ताणें ताका जस्टिफाय केलें तागे स्टेटमेंट. कितें जालें, आफ्टर मिस्टर ठक्कर उलयले उपरांत नेक्स्ट उलयला मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आपणाच्या भाशणान जस्टिफाय करता ताजी ते सगळे रिमार्क्स आनी वयले एब्जॉल्वूय करता ताका. सो दीस इज करेक्ट डायरेक्ट अबेटमेंट आनी इट अपियर्स एज इफ द मिनिस्टर वॉज इन्वॉल्ड इन दीस कॉन्स्पिरसी. काला पासून SDPO सांगला दॅट इन्वेस्टिगेट इफ इट्स अ कॉन्स्पिरसी कमिटेड बाय दीस 3 पीपल. आनी मागीर हांवें दाजी सालकराचोय स्टेटमेंट पळयलो आनी मागीर आमच्या संकल्पाचोय स्टेटमेंट पळयलो. ताका लागून हांव पळोवपाक गेलें की हाव इट कॅन बी दॅट दे कॅन क्लेम दॅट दे वे नॉट अवेर ऑफ कोण उलयता आनी कितें त्या प्रोग्रामा बाबतींत. आनी आमकां इन्विटेशन येयलें म्हूण ते गेल्या म्हणटात तिगूय जाण. कारण द वे दाजी इज ड्रेस्ड अप फॉर दॅट ओकेजन is not someone who will go receive an invitation न्हेसलो आनी गेलो म्हूण. He has dressed for that occasion. ताजे पळय ती न्हेसोण आहा, आय हॅव नेवर सीन हिम लायक दॅट ड्रेस्ड अप. ताजे आमच्या वांगडा जायते फंक्शनान येता पूण हे भाशेन न्हेसलो केन्ना येना. सो दॅट मिन्स ही हॅज ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन. ही न्यू वॉट दॅट ओकेजन वॉज, ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू बी स्पोकन देर एंड देरफॉर तो तेतून गिल्टी आहा. संकल्पाचे म्हणून हांव उलोवपाकूच सोदना कित्याक संकल्प आनी ते सगळे आर पार्ट ऑफ द एबेटमेंट. पण आमी आयज कितें मागला की पुलिसींनी त्या आख्ख्या इव्हेंटाचेर चवकशी करची. कित्याक हे पळय तिगूय जाण म्हणटा तशें आमकां कांय खबर ना म्हण तूं इव्हेंट कर, तूं पळय. आनी हांव मागतां सगळी गोंयकारांनी तो पळोवचो म्हूण. 3 वरांचो इव्हेंट हे पळय तेंची भाशणां जाता आनी भाशणां उपरांत ती LED स्क्रीन पळय तेणें इन्स्टॉल केल्या व्हडली जायंट स्क्रीन, ती टर्न्स इंटू एन एंटरटेनमेंट स्क्रीन. लायव्ह बँड येता थंय, लायव्ह सिंगर्स येता आनी हे सगळे खर्च लागता. तेजे उपरांत मागीर जेवण आनी आहा. कट्टर हिमसेल्फ सांगता ते स्पिचीन की तुमी खंय वचनाका, तुमकां सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था केल्या. दॅट मिन्स हे कॉस्ट कोणे फारीक केल्या. जे पळय ऑर्गनायझेशन आहा जेणे पळय ऑर्गनायज केल्या ताका 4-5 म्हयने जाल ना ऑर्गनायज करून. सो तांकां हो फंड येयलो खंयचो. कट्टराक हाडपाचे एअर टिकेट्स, ती दुसरी स्पिकर आनी ते दुसरे पळय आमचे स्वामी आहा केरलासान येयलोले, तांचो खर्च उठयलो कोणें हो प्रश्न येता. एंड देरफॉर पुलीस हॅज टू इन्वेस्टिगेट द फंडींग फॉर दीस इव्हेंट. हू हॅज फंडेड दीस हेट इव्हेंट. इट इज अ हेट इव्हेंट, दोज आर हेट स्पीचीस. आनी हे डायरेक्ट अटेम्प्ट करता गोंयकारां मदें फूट घालपाक, गोंयकारां मदें रिलिजियस डिविजन करपाक, वीच इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीस प्रेझेंट सिट्युएशन अशें दिसता. काल हांव दाजीचो स्टेटमेंट आयकतालो जाणा. दाजी गरज नासली इतली जस्टिफिकेशन दिवपाक, आपणें अशें केलें तशें केलें म्हण. हांव दाजे कडेन एकूच मागता, बरो फ्रेंड तो आमचो, दोगूय वांगडा आमी क्रिकेट खेळलोले आहा. दाजे हे भाशेन केन्ना नाहलो. इज दीस पॉलिटिकल कंपल्शन्स दॅट इज फोर्सिंग यू टू बिकम अ कम्युनल फिगर हेड गाय म्हूण ऑफ वास्को. वाय आर यू प्रमोटींग ऑल दीस कम्युनल एक्टिविटी. तूं तर कित्यान ना, तुजो तर पयसो तुवें लावंक ना ह्या इव्हेंटा फाटल्यान. जाल्यार तूं फायंड आवट कर आनी तूं सांग मागीर आमकां हें कोणी फंड केलें तें. तेन्नाच आमकां विश्वास उरतलो तुजेर. नाजाल्यार टील दॅट टायम आनी तूं जे मेरेन सॉरी म्हणना आमचे वांगडा येवन ओल्ड गोवा, ते मेरेन आमी तुका बॉयकॉट करतले. काल हांवें आमच्या वास्कोच्या सगळे क्रिस्तांव भाव भयणांक सांगलेलें आहा ऑन बिहाफ ऑफ गोवा कॅथलीक एसोसिएशन. आनी तुमी तर तिगूय जाण आयकना आनी ते तर एपॉलॉजी मागना. ते आख्खे सोशल बॉयकॉट आमी गोंयभर वतले हें तुमकां आमी वॉर्निंग दिता.
ही जी कंप्लेंट तुम्ही आता घेऊन आलाय स्पेसिफिकली किती आहे कंप्लेंटीन? ते कंप्लेंटान आमी क्लियर कट दाखयलेले आहा की खट्टरान एक मिस्टेक केली ना. एकूच अटेम्प्ट न्हू तेणें आमच्या गोंयच्या साहेबाक किडी पडल्या म्हणल्या हाडांक तेजी बॉडी कुसले हें उतरां आमकां गोंयांत सोबना. आनी प्लस तो टेररिस्ट म्हणटा ते टेररिस्ट वर्ड ताणें एकदां यूज करना. फर्दर हेड तो आनीक उलयता मुखार 7-8 मिनटांनी आनी थंय आनी एकदां यूज करता. आनी मॉविनान पळय म्हणल्यार आमी ताका स्टॉप केलो म्हूण तो पळय उलयलो तो चिटी पळय धाडल्या म्हणटा न्हू मॉविन तेजे उपरांत तो 8 मिनटां परत उलयला कंटिन्यू खट्टर आनी ते कोणें ताका स्टॉप केलो ना. दॅट मिन्स तो उलयलें तें तुमकां एक्सेप्ट जाला आनी ताका लागून तुमी थंय बसून रावल्या थंय बिकॉज दॅट वॉज एक्सेप्टेबल टू यू. दॅट इज अबेटमेंट. आनी प्लस मागीर मॉविन उलयलें तें ताणें कंडेम केलें ना. कित्याक कंडेम करूं ना तें रॉंग उलयलें जाल्यार तो आनी तुमकां तें लायक जावना तर बट कंडेम करपा जाय. वयल्यान तूं जस्टिफाय करता की हे भाशेन पयलींची हें केल्लें म्हण पयलींच्या लोकांनी करून दवरला आनी त्या इन्फॉर्मेशनाचेर हो उलयलो अशें हो जस्टिफाय करून ताका एब्जॉल्व करता. हें मॉविनान केलें तें रॉंग आनी हांकां खबर ना आपूण कितें करता तें आनी ताका लागून आमी तें पॉयंट आवट केलां. आनी आमी काल SDPOक ऑलरेडी त्यो फूल व्हिडियो दिलोलो आहा तेतून खंयच्या टायमार तें दिलां तें सारकें आमी कंप्लेंटान आयज घालून दिलोलें आहा सो दॅट तांकां त्रास पडों जायना सोदपाक आनी म्हणोंकूय जायना फाल्यां आमकां तें मेवना म्हण त्या 3 वरांच्या व्हिडियोन. सो आमी खंयची वराचेर खंयची मिनटाचेर आनी खंयची सेकंडाचेर तें पळय कितें उलयलां तें डिटेल आमी ह्या कंप्लेंटान घायलोलें आहा. तांकां तेंचें काम इजी केल्लें आहा आनी डिमांड केला की मॉविनाक आयज अरेस्ट करचो म्हूण. तांकां तर तो मेवना दुसरो जाल्यार मॉविन हांगाच आहा गोंयांत ताका अरेस्ट करपा जाय हें तेणें केलें म्हण हे भाशेन समजलो. आनी प्लस आमी ऑर्गनायझराचेरूय बी एक्शन घेवचें म्हूण मागला कित्याक हे फंड खंयच्यान येयले ते जाण जावपा जाय हांकां पयसो कोणें दिलो तो आनी इफ इट वॉज स्टेट फंडेड हेंय बी आमकां जाण जावपा जाय. कित्याक एक मिनिस्टर आसप 2 MLA आसप आनी तेणी असले हेट स्पीचीस सपोर्ट करप. Was it an event sponsored by the state government? This is the question we are asking the chief minister. Chief minister and हेजेर उलोवंक ना की पयसो कोण दिलो तो ताजी फंडींग कोण केलें तें स्पॉन्सरशीप कोण दिली ती. स्टेट गव्हर्मेंटान तर एक स्पॉन्सरशीप दिल्या खंयचोय तर एक पयसो खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान गेला जाल्यार देन द चीफ मिनिस्टर वील बी अकाउंटेबल फॉर फंडींग दीस हेट स्पीच. इतले तिलक मैदान इज अ पब्लीक बॉडी ओन्ड बाय द स्टेट. One of the is owned by the state sports department authority. So the moment Tilak Maidan use kelo, that means the state is involved and the state has approved this event. ना जाल्यार तेणी तें स्टॉप करपा जाय आसलें इमिडिएटली. हें पळय डिस्कशन जाता तेन्ना तेणी मॉनिटर करपा जाय आसलें. तेणी तांकां इंस्ट्रक्शनूय बी दिलें हो इव्हेंट करता तेन्ना कित कंडिशन्स घायलो जाल्यार तेंय बी आमकां कळपा जाय. देखून आमकां जाण जावपा जाय हितून स्टेट कितली इनवॉल्ड आहा ही हेट स्पीच प्रमोट करपाक गोंयांत. म्हणजे आयज ही परिस्थिती BJP इतल्याचेर पावल्या की तुमी हेट प्रमोट करूनच जिखपा सोदता फुडली अपकमींग इलेक्शन अशें तुमी आमकां इंडिकेशन दिवपा सोदता. ही तुमची परिस्थिती जाल्या हें आमचो प्रश्न आमच्या मनान आहा. तेणी आमकां क्लियर कट आन्सर दिवपा जाय. आतां आमच्या प्रेजिडेंटान सांगले त्या प्रमाणे कंटिन्यू करपाक आयज काल असली कसलें एक वर्ड फंक्शन जाता पब्लीक सुवातेर फंक्शन जाता जाल्यार जाय ती परमिशन जावची हेंची गरज आसता. सो आमकां जाण जावपाक जाय कोणें कोणें आमकां परमिशन दिलो आनीक हे पब्लीक ग्रावंड तेजे मागीर दुसरी जेवणां बिवणां तिंगा दिवपाक हितून मामलेदारान परमिशन दिला काय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान परमिशन दिला आनीक दुसरी कोणी अथॉरिटीज आसात तेंची परमिशन तांकां मेवला की ना हे हेजेर आमी RTI बी फायल करूंक आमची चिंता आसा. आनीक